नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल उचेल्या पावंड्यावेल्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन आगामी अदमासपत्रकाचेर सुचोवण्यो जाणून घेतल्यो. ह्या बसकेत तांचे वांगडा मुखेल सचिव व्ही कांडावेलू, पुलक आलोक कुमार तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांचे सचिव, खाते मुखेली आणि वडील पुलीस अधिकारी लेगीत. बसकेक मुखेलमंत्र्यांनी राज्यातली एमर्जन्सी सिस्टम अधिक घटमूट करपा खातीर अधिकाऱ्यांची मतां जाणून घेतली. त्या भायर शारांत वाडटी बेकायदो झोपडपट्ट्यो, बँकींग सुलभता, शाळेतल्या विद्यार्थ्यांची गळटी ह्या सारख्या विशयांचेर लेगीत ह्या बसकेत चर्चा जाली. केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी मुंबईत आयोजित केल्ल्या मोबिलायझिंग फायनान्स फॉर रिन्युएबल एनर्जी ह्या राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या शाळेंत वांटो घेतलो. ही कार्यशाळा केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांच्या यजमानकेखाला आणि महाराष्ट्राचे मंत्री अतुल सावे हांच्या हाजेरीत जाल्ली. ह्या कार्यावळीक सार्वजनिक वाठारांतल्या आणि खासगी बँकांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. रोटरी क्लब म्हापशाचे वतीन पणजेंतल्या इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांजा सभाघरांत कोंकणी भाषेच्या वाडी खातीर योगदान दिल्ल्या मानेस्तांचो भोवमान सुवाळो जालो. राज्यपाल पी. श्रीधरन पिल्लय हांच्या हस्तुकी ह्या कार्यावळींत मानेस्तांक पुरस्कार भेटयले. ह्या सुवाळ्यांत ॲडव्होकेट रोटेरियन आल्ब्रोना वालादारीस, रोटेरियन राज खलप, रोटेरियन सुमेध नाईक, डायरेक्टर व्होकेशनल सर्व्हिसेसचे रोटेरियन परेश रिवणकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कोंकणी भाषे खातीर दिल्ल्या योगदानाची राज्यपालांनी आपल्या उलोवपांत तुस्त केली. पद्धतीन तयार केल्ल्या पहिल्या भारतीय बनावटीच्या एका अनोख्या जहाजाचे जलावतरण आयज दिवाळी जुव्याचेर जालें. भारतीय नौदळा खातीर होडी इनोव्हेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या इनोव्हेशन कंपनीन ह्या जहाजाचे बांदकाम केलां. रियर ॲडमिरल के.एम. रामकृष्णन हे ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. कांय शेंकड्यां पयलीं ज्या पद्धतीन अशे तरेच्यो होडयो बांदल्यो तीच पद्धत आपणावन हे अनोखे जहाज तयार जालां. रियर ॲडमिरल रामकृष्णन बांदकामा खातीर कारागिरांची तोखणाय केली. His expertise will be invaluable in making this journey a success, connecting the past with the present as we chart the course for the future. This launch is a tribute to our ancestors who once ruled these waters and a reaffirmation of our nation, honoring and preserving its seafaring legacy. Let the ship be a symbol of India's unbroken connection to the Indian Ocean, an inspiration for the future generations, and a reminder that our maritime history is not just a thing of the past, it's a legacy that we proudly carry forward into the future. Thank you all. Jai Hind, Shanno Varna. होडी इनोव्हेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रथमेश दांडेकर हांणी ह्या जहाजाच्या निर्मितीविषयी माहिती दिली. So we couldn't find one tree, sir. Nowadays we don't get trees that long. So it's a scarf joint, which so the keel is in 2 pieces. So it's matti, sir. Matti, sir. State. What is matti? Indian laurel, sir. Indian laurel. So it Goa's state tree. So these are some of the tools that they use, sir, and those are the raw materials. That is the actual sticks. And this is a scaled version of the actual coconut. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या कर्मचाऱ्यांचो आणि सुविधांचो उणाव बेगीनच पयस जातलो हे खातीर सेंटर फॉर मेडिकल एक्सलन्स जावचे हे दिकेन सरकार वावुरता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल मंगळारा दक्षिण गोंय जिल्हो रुग्णालयाक भेट दिवन वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार तांच्या हस्तुकी पंचकर्म थेरपी विभाग लेगीत सुरू जाला. ह्या वेळार तांच्या वांगडा वैजकीय अधीक्षक डॉ. राजेंद्र बोरकर, आयुष विभागाचे उपसंचालक डॉ. मिनल, कर्म विभागाच्यो मुखेली डॉ. सुप्रिया प्रभुदेसाय ह्यो हाजीर आशिल्ल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद पंचकर्म ह्या सारख्या उपचार पद्दती त्याच हेतान पंचकर्म थेरपी विभाग सुरू केला अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें.
पंचकर्मा आम्ही सेंटर आम्ही जे देशाचे प्रधानमंत्री इंडियन मेडिसिन आणि इंडियन ओरिजिनल आमचे पयलींचे जे मेडिसिन टेस्टिंग आशिल्ल्यो आणि वेगळे तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल्स आयुर्वेदा पासून आयुष डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान ते सगळे गोष्टी करपाक आमी डॉक्टर स्टेयाने चालू केला आणि आमचे डॉक्टर बोरकर डॉक्टर मिनल जोशी आहा त्यांचे अंडर जो स्ट्रीम येता ते आमचे डेप्युटी डायरेक्टर आणि त्याचबरोबर आमकां हे सगळे गोष्टी योग्य तरेन आमचे देशाचे प्रधानमंत्र्यांची विचारधारा लोकांमध्ये व्हरपाक आनी लोकांक अवेरनेस करून ह्यो तरेचे ऑल्टरनेटीव मेडिसीन हे लोकांचे जिवन कितें बरें करूं शकता म्हणून ते आमकां वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाक जाय आयज इन्स्पेक्ट केल्यार आमचे स्टाफ कितें आहा पोजिशनचे म्हाका कळटा हांव पळयलां हॉस्पिटल हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमकां कार्डियाक चालू करपाक जाय न्युरोलॉजी चालू करपाक जाय आनी जो पर्यंत ऑर्थोपेडिक्स 3 स्ट्रीम सेंट्रल मेडिसीन आमी चालू करूं शकना आमी म्हणूं शकना की आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाक पूर्णपणे आमी कमिशन केल्लें आसा शॉर्टेज आहा स्टाफाचे जायते गोष्टी आहा ते करतले आमी आमचें सरकार कॉम्पिटंट आसा ते करपाक स्पेशल पीडियाक वॉर्डान आयज विजीट केली पीडियाक बरें चल्लां पीडियाक अर्ली डिटेक्शन सेंटर तांकां बॅकअप दिवंक जाय ते बरें काम करता आनी म्हाका दिसता की लोकांचें जिवन आनी भुरग्यांचें जिवन सुरक्षीत दवरून तांकां वाचोवपाचें काम आनी बरें लायफ दिवपाचें काम ते करता देशाच्या हेर वाठाराप्रमाण गोंयांत लेगीत आयज महाशिवरात्रेची परब व्हडा भक्तिभावान आनी श्रद्धेन मनयतात वेगवेगळ्या वाठारांतल्या देवळांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात ताका भाविकांचो उपाट प्रतिसाद मेळटा मोरजेच्या महादेव मंदिरात त्या निमतान आयोजीत केल्ल्या धार्मीक कार्यावळींनी भाविकांनी उपाट गर्दी केल्ली हरवळे वाठारांतल्या श्री देव रुद्रेश्वर देवळांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सपत्नीक धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेतलो नामनेच्या नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळांत मंगेशीच्या श्री मंगेश देवस्थानांत लेगीत अभिषेक आनी हेर धर्मीक कार्यावळी जाल्यो रुद्रेश्वर देवळांत धर्मीक कार्यावळी केल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भाविकांक आयच्या पवित्र दिसाची परबी भेटयली तसो खूप व्हडलो उत्सव आणि रुद्रेश्वराच्या हरवळ्याच्या देवळात महाशिवरात्रीच्या निमित्तान गोंयांतले तमाम भक्त हे रुद्रेश्वराचे दर्शन घेवपा खातीर येतात आज या महाशिवरात्रीच्या रुपांत हांव म्हज्या सौभाग्यवती सुलक्षणा सावंत आणि त्याचबरोबर हांगासल्या बाकी सगळे कार्यकर्ते ह्या उत्सवाच्या निमित्तान उपस्थित असतात खरोखर बरी व्यवस्था आणि लोकांक दर्शन घेवपाची सगळी व्यवस्था केल्या त्याबद्दल देवस्थान समिती आणि आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स या सगळ्यांचे हांव खूब अभिनंदन करता समिस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रीची खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि म्हाका आज अनाउन्स करपाकूय खूब बरें दिसता महाशिवरात्रीच्या निमित्तान रुद्रेश्वराच्या देवळाचे पुराय परिसर ब्युटिफिकेशन करपाचो टेंडर महाशिवरात्रीच्या कालच्या दिसा म्हणजे आदले दिसा 17 कोटीचो टेंडर गव्हर्मेंटान ऑलरेडी फ्लोट केला जेका आमी टेम्पल टुरिजम म्हणटा किंवा स्पिरिच्युअल टुरिजम म्हणटा त्या निमित्तान हो पुराय परिसर जो आसा पळय तो 17 कोटी रुपया खर्च करून आमी पुराय ब्युटिफाय करतले गोंयभरांतले तशें तमाम ट्युरिस्ट लोक इन शॉर्ट हे रुद्रेश्वराचें देवूळ पळोवपा खातीर हांगासर आसलेलोय वॉटरफॉल पळोवपा खातीर तो वॉटरफॉलूय बी 365 डेज चालू दवरपा खातीर सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसतलो आणि आता वचूया खेळा मळार आयसीसी चॅम्पियन चषक क्रिकेट सर्तीत आयज अफगाणिस्तान आणि इंग्लंड पंगडा मदीं खेळ सुरू आसा दनपरां 2:30 वरांचेर कुरू बावलो जिखून अफगाणिस्तान पंगडान पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना अफगाणिस्तानान 21.5 षटकांत 3 गडे व्हगडावन 88 धांवड्यो केल्यात मजगतीं काल रावळपिंडीत जाल्ल्या दक्षिण आफ्रिका आनी ऑस्ट्रेलिया मदलो खेळ पावसाक लागून रद्द करचो पडलो आता ह्या दोनूय पंगडांक दरेकी 1 गूण मेळ्ळा ब गटांत गूण वळेरेंत धावगतीच्या सरासरी प्रमाण दक्षिण आफ्रिका पंगड पयल्या जाल्यार ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या सुवातेचेर आसा आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवंक शकतात ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत तो मेरेन नमस्कार